आमकां खुशेची गजाल एकूच दिसता, कितें दिसता जाल्यार इनक्रीज ऑफ द पॅसेंजर इन दाबोळी एअरपोर्ट. आमी म्हणून सुद्दां कित्याक ते मागीर थंय ते प्रायवेट एअरपोर्ट मुवपा थंय आज पॅसेंजरचो संख्या कमी जाली, दाबोळी संख्या वाडली. हे कितें दाखोवन दिता हे सराचे विश्वास. तेणें जे उलयल्लें 4 म्हयने म्हळ्यार जेन्ना एअरपोर्ट स्टार्ट जालो मुवपाक तेन्ना वारें जाल्लें की दाबोळी बंद जातलो, पूण त्या टायमार सरान स्टेटमेंट केल्लो ते लोक तेन्ना दाबोळीसून उलयताले हें दिस घोस्ट एअरपोर्ट म्हणून. जे लोकां तोंडाक बंद जाली. कित्याक बंद जाली? आयज हांगा पॅसेंजरचो संख्या वाडली, आयज एअरलायन्स वाडले, सगळ्यो गोश्टी वाडले. आज लोकांक आमकां टॅक्सीकारांक बरो बिझनेस मेळटा. पयलीं सराक कॉंग्रेच्युलेट करता. जे आमचे युनायटेड टॅक्सीमॅन जितले फॅमिली आहा म्हळ्यार 400 मेंबर्स आमी 350 400 मेंबर्स. सो सगळ्यांक खबर आसलें की हें सराचें पॅनल म्हणून. सराचें पॅनल आसल्या कारणान लोकांनी आमकां मोठ्या मतांनी आमकां सगळ्या पॅनलान जिखोवन हाडला. आनी कित्याक जिखोवन हाडला जाल्यार त्या फाटल्यान रिजन जायते रिजन आहा. फर्स्ट रिजन सांगपा जाल्यार म्हाका खूब टायम वयतलो त्या प्लेसाक, पूण आमचेर कोवीड टायमाचेर जावं कोविडा पयलीं जावं आनी एअरपोर्टार पयलीं कितें 2-3 कावंटर आसलेले आनी सर इज द फर्स्ट मिनिस्टर जेणें 2-3 झगडी जाता टॅक्सी भितर. तेणी 2 युनियन एकठांय हाडून एक 400 लोकांचो एक सिंगल विंडो कावंटर करून दिलो आनी तो कावंटर गेल्लीं फाटलीं 10 वर्सां आमकां एक सिंगल रुपया असो भरचें पडोंक ना कोवीड टायम म्हणल्यार बील पासून. पूण कोवीड टायमार जेन्ना आमकां एक अशें संकट आयलें पयशाचें म्हणल्यार बील येयलें आमकां 60-70 लाखाचें, तेन्ना पासून आमकां टॅक्सीकारांक सगळे दाबोळीचे जे टॅक्सीकार आहा तांकां एकूच लोकांचे मनशांक विश्वास जाता म्हणल्यार सराचेर. तांकां खबर आसलेलें हे इश्यूज आमचो सॉल्व करतलो म्हणल्यार तो आमचो एकूच तुमचो मिनिस्टर मोहीन गुदिनो सर. आमी सराक इमिडियटली मेळ्ळे. आमी सराक सांगलें सर आमचे अशे इश्यू आमकां 60-70 लाखाचें बील येयलां, आमी कशें फारीक करता. तेणें एकूच आपलें उतर दिलां आमकां. ताका आमी इतलो काळजांतल्यान ताका मानता आमी. तेणें एकूच उतराचें म्हटलें तें बील आपूण पळयता, तुमी एक फारीक करनाका आनी तुमी आपूण आसता तुमकां कसो फंडां पडोवन दिवपा ना. ते आख्खें बील फारीक केलें. त्याच्या उपरांत आमकां तेणी लिगली तो कावंटर टुरिझम आसलो तेणी ट्रान्सपोर्टान घेतलो. ट्रान्सपोर्टान घेवन तो कावंटर आमकां घेवन दिलो परतो. त्या टायमाचेर ही कमिटी आसतना तेणें एग्रीमेंट करून दिलो. आतां परते हे सराचे फूल पॅनल प्रचंड मतान येयले. परते जाल्यार आमकां एक कावंटर 3 वर्सां एग्रीमेंट करून परतो कावंटर दिलो. आनी अशे कांयशे गोश्टी आमकां म्हणल्यार खुबशे गोश्टी पार्किंग इश्यूज जावं पास इश्यूज जावं ईच एंड एवरीच्यो गोश्टी आमकां एअरपोर्टार जो आमकां जेन्ना प्रॉब्लम जाला तेन्ना आमचो एकूच म्हणल्यार तो आमचो गॉडफादर आमचो वडील कसो आमच्या संपूर्ण टॅक्सीकारांचो तो आमचो मोहीन गुदिनो सर. हांव लास्ट टायम प्रेसिडेंट म्हणून इलेक्ट जावन म्हाका लोकांनी निवडून हाडलो. सरान आमचे जे कितें मेजर इश्यूज आहा एअरपोर्टा वयले ते सरान आमकां जेन्ना सराक कॉल करून सांगलें सरान आमकां ताबडतोब जाता तितलो बेगीन सगळो हेल्प करून दिला. तसोच आमकां आतां हे आमचें काल आमचें इलेक्शन जालें तेन्ना आमच्या सगळ्या मेंबरांनी म्हाका भरघोस वोटांनी फूल आमचे जे मेंबर्स आहा तांकां सारके म्हळ्यार सारके मेजॉरिटी वोटांस निवडून दिले आमकां. आनी निवडून येयल्या उपरांत हांवें ताबडतोब सराक सांगलें कितें सर अशें जालें. सो सराक आमची इतली उमेद दिसली कितें सरान म्हाजें इतलें बऱ्या हातून अभिनंदन केलें. United Taximen Association, as you have seen, they have all been elected with the overwhelming majority. म्हणजे इतले बहुमतांनी ते जिखला आणि एक पॅनल जे आयला लेड बाय शैलेश मायेकर, all of them have won with excellent margin, which shows their rapport with the other taxi drivers. Because as you know, Goa International Airport at Dabolim is one of the iconic airports, I will say, and it's the oldest airport. Now we have 2 airports. They're maintaining a discipline, maintaining their taxi service to the optimum level where people have always wanted to sit in their taxis. They have done a very good service to the people and the traveling public, which is the tourist. First impression is of a taxi man. Because they have done this in a very systematic manner, they have been elected again. And it is a matter of pride for me. आणि म्हाका खूब खूब आनंद जाता की माझे लोक युनायटेड टॅक्सीमॅन असोसिएशनाचे अधिकारी म्हणून परत निवडून आयले अनेकदा आणि ते परत ती सुत्रां चलयतले म्हणून. तेंचे जे जे वेळार मागणी आसा हांव ते सॉल्व करीत येयला तांकांय बीन खबर आहा आनी फुडाराकूय तेंचे कितें आवडे आसा कितें मागणी आसा त्योय आवश्यक सगळ्यो सॉल्व जातल्यो. ह्या युनायटेड टॅक्सीमॅन असोसिएशनाचो जनरल सेक्रेटरी म्हणून निवडून आयला आनी खरें म्हणल्यार खूब उमेद जाता. आमी जेन्ना सरा कडेन उलयतात करतात आनी खरें म्हटल्यार हे जे पॅनल जे आयलेले आसा हे आमच्या मोहीन बाबाचे आयलेले आसा.